पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकर यांनी आता व्हिजिट देऊन गेलो. गेल्या वर्सा जे बुडले सेम पद्धतीन तसेच बुडलेले आहे. एका जर कारण जर पळयले जाल्यार आमच्या जो बंधारो घातलो सकयल ते मेन कारण आहा. आनी बंधाऱ्या खातीर वर्साच्या वर्सा ही अशीच हे जातली. सकाराम कळंगूटकर आयज तेजे 20 गायो आमी वयर व्हरतना कितें हालत जाली ती आमकां खबर आहा. मिनिस्टर येवन पळयतलो, कितें तरी थोडे दितलो, तेचेर जावचें ना. तेचे आयज सादारण एक 4 एकर जमनीतले भात काबार जाल्लेले आहा. गेल्या वर्साचे पैसे ताका अजून मेळांक ना. कितें ओके आय नो रे. तशेंच बाकीच्या आमचे जे पाटाच्या व्हळान म्हणटा तांकांय मेळांक ना. तितल्या त्या एक श्याम सुंदर गांव म्हणून ताकाय मेळांक ना. हे आमी आवर्जून सांगता कारण तेच भरपूर करता शेत. आनी आतां तेच्या फुडें आमची भुरगीं करची अशें दिसना. आनी त्या खातीर ते भाताची आमकां भरपूर लुकसाण जाली. गेल्या वर्साची दिवपाची आनी अंदू दिवपाची. आनी जर जाता जाल्यार आमच्या मिनिस्टरान हो जो बंधारो आहा तो तात्पुरती काढून उडोवपाचो अशी आमची तो इब्राहिमपूर लोकांची मागणी आसा. खंयचो बंधारो तो? जो आमचो बंधारो आता इब्राहिमपूर आनी साळ म्हणून तो म्हणटा तो आहा तो. आनी तो निदान तरी सकयल तरी व्हरपाचो. त्या खातीर ते जी झाडां लागता आनी आमच्या गांवांत ते पाणी फुगता. आनी सांगपाचें म्हटल्यार जे धरणाचें उदक वयले तिराळीचे येता ते एट अ टायम सोडटा. चड पावस पडलो काय सोडटा. त्या खातीर आमचो गांव बुडटा. हेचेर सीएमानूय लक्ष घालपाचो. कारण आमचो मिनिस्टर जो पर्यटन मिनिस्टर आमचो बाबू आजगावकर डेलीच व्हिजीट दिता ते आमकां खबर आहा. पूण ते खंय तरी आवाज जावपाक जावो. आनी जे असले जे घातक जे बंधारे बांदलेले आहा हेची गव्हर्मेंटान निरीक्षण करून ते ताबडतोब काडपाचे. नाल्यार एक दीस आमचो इब्राहिमपूर गांव अख्खो काबार जातलो. वर्साच्या वर्साक गांव बुडटा. म्हाका दिसता 8 दीस पयलींच बातमी जाल्ली कितें तरी इब्राहिमपुरा गांवांत पाणी येता. पावसच नासतना जर उदक येवंक लागले जाल्यार फाल्यां पावस येयल्या उपरांत कितें जातलें हेचो विचार करपाचो. आनी हेचो एसेंब्लीन एक ठळक इब्राहिमपूर गांवाचो विशय घेवन खंय तरी तेचेर तोडगो घालपाची अशी आमची इब्राहिमपूर गांवाची एक मागणी आहा. भितरल्यान खूब जाणांचें लुकसाणूय जाल्लें आहा. घरांनी उदक पावल्लें आहा. आनी म्हाजे लोकांक अपील की जाता तितलो पयलो जीव सांबाळप आनी मागीर कितें लुकसाण भरपाई आहा ती गोवोरमेंटा कडल्यान हांव जाता तितली करून घेतलो. तेजे भितर फिकर ना. पण जाता तितलो सगळ्यांक म्हाजें आव्हान आमचे इब्राहिमपूरकारा कडेन एक म्हाका सपोर्ट करपाची गरज आहा. म्हाका दिसता लास्ट टायम हांव तितली वादळ येवना पूण फाल्यां कितें जायत तें सांगपाक जायना. पूण सगळ्यांनी हुशार रावचें. बाबा एकच लोकांचे म्हणणे आसलेले की लास्ट टायम जशे फ्लड आयिल्ले सो तेंचे जे कॉम्पेन्सेशन आसा ते अजून पर्यंत काही जाणांक मेळूंक ना. सो ताचेरय थोडेशे ते काही लोकांक मेळ्ळें काही लोकांक मेळूं ना. आनी तेंची फॉर्मेलिटीज लास्ट जाता म्हटल्यार कितें तरी प्रॉब्लेम आयलो. कितें जालो तेन्ना फायनान्शियल प्रॉब्लेम आयलो. आनी सद्या गोवोरमेंटा कडेन पयसो ना. पण जे कोणाचें लुकसाण जालां तांकां पयसो मेळटलोच आनी तो दिल्या शिवाय हांव ओगी रावचो ना.